आणि आमी हांगा आयले कित्याक आमचो एक मेंबर फ्रॉम वास्को मिस्टर सागर नायक ओके हांच्या घराचो जेन्ना घरा कडेन न्हिदिल्लो तेन्ना 8 डेकॉइट्स ताच्या घरा आयले आनी तांणी ताका मारलो आनी ताजी फूल ऑर्नामेंट्स बी ते घेवन गेले आनी आमी पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले आमचे PI सराक मेळपा खातीर टू अंडरस्टँड की हो इन्सिडेंट जो जालो ओके हो प्रिव्हेंट करपाक जातलो आशिल्लो काय म्हणून आनी आमकां दिसता म्हणजे आमी तांकां तें रिप्रेझेंटेशन दिलां तातूंत म्हाका दिसता की इट इज अ कंप्लीट पुलिसींग फेलियर बिकॉज मेन थिंग कितें आसा की पुलिसांचें काम हें न्ही की चोरी जातकच ताका धरपाचो द मेन इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट की तुमी कशें प्रिव्हेंट करपाचें पुलिसींग करपाचें हाव टू प्रिव्हेंट द इन्सिडेंट फ्रॉम हॅपनिंग आनी म्हाका दिसता की हांचे नायट पेट्रोलिंग काय ना ते जे रातचे भोंवतात तांचे कांय डॉक्युमेंट्स हे कलेक्ट करना ते व्हेरिफिकेशनूय करूंक जाय म्हणजे रातचो एक मनीस भोंवता तो कित्याक भोंवता ताजो तुमी आधार कार्ड घेयात ड्रायव्हिंग लायसन्स घेयात तो खंय गेल्लो ते विचारात ते रिकन्फर्म करात की खरेंच अशें आशिल्लें काय ना हे सगळे जे फ्लॉज आसात ओके आणि हांवें आनी एक पळयलां की वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अवर मिस्टेक्स ओके हे असलेच इन्सिडेंट्स आसा न्ही हे परत परत जायत आसा आणि आमकां आतां कंप्लिटली इनसिक्युअर दिसता. As Chetan has said, we have feeling vulnerable as businessmen that we are being targeted. We are the soft targets. All of business, the people know that these businessmen are there. They will have something. That we are thinking that we are being targeted now, and this is not a good situation at all. We will have to think. It is not a situation where we, like in Bihar, people are walking around with their own private security personnel. We cannot reach to that stage. This has to be stopped now only. Solutions have to be found. Government has to see that we are protected properly. आमच्या हातून सेल्स लायनी भितर न्ही जिओ टॅगिंग म्हणून आसता. जिओ टॅगिंग म्हणजे कितें आसता तो एकदा तो सेल्समॅन भायर सरलो न्ही तो टॅग जाता तो का एस्केप करपाचो तशें जिओ टॅगिंग जे पेट्रोलिंग आसता पळय 4 समज एक गाडी वता जाल्यार तांकां जिओ टॅगिंग मोबायल दिवपाचें ताका न्हिदपा मेळपाना 15 मिनटान तांणी सेल्फी घालपाची अपलोड करपाचें आनी जी गस्त लायता ताणें व्हडली बॅटरी मारून सगळ्याक टॉर्चिंग एवरी 5 मिनिट्सान 10 मिनिट्सान चलोवपाकूच जाय हें समज जायत आनी एवरी कॉर्नर तो परतून अर्द वरा भितर परतून थंय पावत जाल्यार मागीर रावूंक शकता. हातूंत भितर लुफूल्स आसतले म्हणून कित्याक एकटो समज गाडी चलयता आनी 3 जाण आमी न्हिदयारे म्हणले मागीर 1 वरां आपूण करतात एक वर खूब आसा 12 ते समज 5 पर्यंत 6 पर्यंत गेले हातून न्हिदपाक टायम मेळटा ह्या हातून न्हिदपाक मेळचें ना. हातून दे हॅव टू गिव देअर सेल्फी एवरी 15 मिनिट्स अर्द वर धरा हातून ताका न्हिदपाक मेळचें ना. हे समज इम्प्लिमेंटेशन जशी आमी सेल्स लायनी करता तशी समज हांगा लायले कोण न्हिदपाक पावना तांकां इन्सेंटीव बेज दिवपाची कितें तरी तांकां रिलीफ ऑफ तांची हेल्थ समज दवरपा बरी दवरपा जाय तांकां एक 2 hours 3 hours रिलीफ दिवपाची आनी हाजेर तांची गव्हर्मेंटान न्ही हे सजेशन समज पावत अख्ख्या इंडियाक म्हाका दिसता 70 ते 80% हे नाकामी जो न्हिदता जो झाडां पावना रावता कोण म्हणटा हाजे पुला पर गाडयेन न्हिदतात हे सगळें बंद जातलें.